वेता देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता हांव वेता हांव वेता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. ही आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता आंजेलो नोनीस. आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता देवाक दिन वाचून मॅनफियल मायकल फेर्रांव बरे भलायके पासत ही मिसाची भेट भेटयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. पावसाचे दीस चालू जाल्ले आसात. वेगवेगळे तरेची दुयेंसांय पसरूंक शकता. तर ह्या सगळ्या वायटांतली आनी दुयेंसांतली आमकां सगळ्यांक निवार म्हूण आनी आमी जाता तें करूंक भोव करून आमचे भोंवतणी साफाय सांबाळूंक आमकां सगळ्यांक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. पीक खूब पूण वावराडी थोडे. बाबा भयणीनो, चिस्वास एक मोनो आनी देंवचार बशिल्ल्या मनशा वयलो देंवचार काडटा. जिवितांत आमच्या जायते फावटी आमी देवाच्या मुणयरी वो आमी देवाची पाटलावदारां देवाच्या राज्याची आमी वावराडी. उदीक आनी उदीक आमी ह्या देवाच्या राज्यांत उदीक पीक दिवंक जायते फावटी आमी बेसारमाय केल्या आडसाय केल्या. हेच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. उदीक आनी उदीक देवाच्या मळ्यांत आमी वावर करूं. उदीक पाटलावदारा कुशीन देवाचें राज परगटूंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दोदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा भाग्योंत बेनेडिक्ट ह्या मोतावदी पदाची आमकां उगडास करून किरीत भाशेन सगळे मोठवाशी जे बेनेडिक्टीन मांग्स आमी म्हणटा तांचे खातीर मागूंक आमकां विनंती करता. भोव मोगाळ बापा, तुका सोदूंक तुजे सेवेक लोबदूंक मोठो अधिपती भाग्योंत बेनेडिक्टान आपले शिकवणीन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सर वस्तू परस चड तुजो भोग करूंक आनी संतोशान आनी उस्क्या वेळेन तुज्या आज्ञाच्या मार्गान चलूंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगां बायलांक आनी आपल्या दोगां चाकोनींक आनी आपल्या 11 भुरग्यांक घेवन ताणें जाकोबाची वाळ उतरलो. ताणें तांकां पोलटोळी धाडलीं आनी उपरांत आपलें आसलें नासलें तितलेंय धाडलें आनी आपूण एकलोच रावलो. उजवाडो पर्यान कोण एकलो ताचे कोडे लढाय करून आसलो आनी जाकोबाचेर जैत व्हरूंक जायना तें पळोवन ताणें ताच्या जांगलाक हात घालो आनी ताचे कोडे लढाय करतना जाकोबाच्या जांगलाचें हाड भायर सरलें. तेन्ना ताणें म्हटलें, आतां म्हाका वचून दी, कित्याक दीस उजवाडलो
पूण जाकोबान जबाब दिलो, तुवें मुजेर आशिर्वाद गायल्या बगोर हांव तुका वचूंक दिवचो ना. त्या मनशान ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जबाब दिलो, जाकोब. त्या मनशान म्हटलें, तुका ह्या फुडें जाकोब म्हणचिनात पूण इस्रायल, कित्याक देवा लागीं झुजून तुवें आपूण बोलीश म्हूण दाखयल्याय आनी मनशाचेरूय तूं जैत व्हरतलोय. तेन्ना जाकोबान अशी विनोती केली, उपकार करून तुजें नांव म्हाका सांग. पूण ताणें जबाब दिलो, तूं म्हजें नांव कित्याक विचारताय? आनी थंयच ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. जाकोबान त्या जाग्याक पिनेल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक हांवें देवाक रूप पळयलां आनी तरूय हांव जिवो उरलो, अशें ताणें म्हटलें. सुर्या उदेलो आनी जागलाक लागून तो कुंटीत पिनेलांतलो भायर सरलो. हेच पासत इस्रायलीत आज पर्यान जांगलाच्या सिरोंतराचें मांस खायनात, कित्याक ताणें जाकोबाच्या जांगलाच्या सिरोंतराक हात घालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्या. सगलीं बरोबर म्हणुया, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्या. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठाचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्या. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो, सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो ताव घे, रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावून तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्या. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा, म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीट दिवन आयक. तुका शेरोना येतोल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सुबे माजार दाखय. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्या. तुज्या दोळ्यांतले बावले पोरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामोळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्या. उद्गार. सुमी म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्याक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Sorvespora soy, Sorvespora soy, Sorvespora soy, Sorvespo तुमची सवय आसूं. Mateva pormole Gesù Cristace शुभोर्तमा. देवसार बसुल्ल्या एका मोन्याक जेजू सोशें घेवन आयली आनी देवचार काटूच मोनो उलोयलो आनी लोकांन ओचाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणीच देखूंक ना. म्हूण फारिझेव म्हणूंक लागले, हो देवचाराच्या प्रधाना उद्देशी देवचार काडटा.
जी देवांच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गा राज्याचे शुभ वर्तमान पुरगोटीत आनी सो जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोगरां गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवड्या नासतल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हळें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. बाबा भयणीनो, पीक खूब पूण वावराडी थोडे आयचे दिसा जेजू आपल्या शिसा लागीं उद्गार करता आनी उद्गारता आसतना आपल्या शिसांक तो पळयता, कित्याक तो बेस बरो जाणा आसलो. हे शीस आपल्या पासो जीव दिवंक तयार आसात आनी हेच करूंक जेजू तांकां एक घोडणी तांचे दोळ्या मुखार करता. मोनो देंवचार बसलेलो मनीस शीस न्हय पूण ताचे इश्ट, ह्या मोन्याचे इश्ट ताका घेवन येतात आनी जेजू सुशी हाडल्या उपरांत आमी जाणा सगळे देंवचार आनी सगळे सैतान बसलेले मनशांक जेजूक अधिकार आसा म्हूण देंवचार जाणा जाता. नाका लागून ह्या मनशा वेलो हो देंवचार जेजू काडटा. पूण देंवचार काडल्या उपरांत हो मनीस किरीत भाशेन उलोवंक सोदता म्हूण जेजू पळयता आनी ताका उलोवपाची तांक जेजू दिता आनी तो मनीस उलयता, बरो जाता आनी वेता. आनी थंयसर आमकां हेचे शुभ वर्तमानान अशें मेळटा. सगळे फारिसेव अशें म्हणूंक लागले, देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी देंवचार काडटा. एक राज आपल्याच राजाचेर आड वचना अशें जेजू म्हणटा. म्हणटकूच जेजू देंवचारा उद्देशी काडिना वो ताच्या प्रधाना उद्देशी काडिना, पूण बापान दिल्ली आपल्याक सगळी पदवी जेजू वापरता. हाका लागून जेजू देंवचार बसलेल्या मोन्याक बरो करता. जिवितान आमकां असले बाबा भयणीनो जायते सोयी येतात. आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक आमी निराशी जाता, आमी जायते फावटी वायटाक सांपडटा तेन्ना आमी खंय वेचें हो प्रश्न आमकां पडटा. हाचीच आमकां एक मार्गदर्शक असो आमकां वाट दाखयता. जेन्ना आमी निराशी जाता, वायटाक सांपडटा, जेन्ना आमचेरूच वायट येता, तेन्ना देवाक सोडून दुसऱ्या वस्तूंनी आमी लोबदूंक न्हय, पूण देवा सोशी परतून येवंक जेजू आज आमकां दाखोवन करता. आनी हेच जेजू आपूण आपल्या हातून प्रवचनांत आयचे दिसा पळयता. पोरचेक पळोवन जेजू चुचुरलो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवड्या नासतल्या परी बाबा भयणीनो ती थंयसर बाबडी कशी आसली आनी जेजू किरीत भाशेन तांकां पळोवन चुचुरता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी ह्याच सोमयाक सांडून आमी गोडेक दुसऱ्या दोनयाक, दुसऱ्या ह्या संवसारी वस्तू प्रमाणे चलतात तसल्या आमी मनशांक सोदूंक भोंवल्या. जायते फावटी गोडेक हांगा तुवें बोबाड जाता, बरो फुडारी, बरो प्रवचनकार, बरो तो मिलाग्री करता, बरें ताचेशी सेशन वेता, बरे तरेन थंयसर जायते वस्तू जातात आनी आमी धांवन धांवन थंयसर वेता. आमचो बाबाट हॉलको, आमचो बाबाट पोलको म्हूण आमी जायते फावटी दाखयता. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमच्या सोमयाक आमी चिकटून राव न्हय, आमचें मन आमी बेसार मायेक धरूंक, पूण आमी जिवितांत आमचो बाबाट उकोंड करून जेजूचेर विस्वास धरून आमच्या जिविताचो ताका माज करूंक गरज. कित्याक जेजू आमकां एक पर्जा कशी, एक पवित्र सभा कशी आमचें मार्गदर्शन करता. आनी आयच्या दिसाक तो म्हणटा, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडेक वावराडी धाड म्हूण मागात. आनी तूं आनी हांव बाबा भयणीनो तो वावराडी, दुसरो लोक न्हय. जेजू आमकां वावराडी कशें आपल्या सुर्गीच्या राज्याक पोरगोटूंक पाठयता. आमच्या जिवितांत दर दिसाक हें सुर्गीचें राज आमच्या उतरांनी कोज्ञांनी आमी तें पोरगोटूंक गरज. जायते फावटी जायना, जायते फावटी बेसारमय आसा, शेडेमोडे आसा आमच्या जिवितांत. उदीक आनी उदीक देवाचें राज आमी विस्तारूंक
गुडी नासतल्या ह्या शेडया सगळे आमी बाबा भयण फुडारी कशे वचूंक आनी ताका परगटूंक आमकां करपा मागुया. जायते फावटी आमच्यो कोरण्यो दुसऱ्यांक एक स्कॅन्डल कशी जाल्या, आमची उतरां घोडयेक देवाक मानता तसली जावंक ना. अशे दिसाक आमकां करपा मागुया. आमच्या जिवितान त्याच देवाक परगटूंक, आमच्या जिवितान दर एक कार्य आमी करता तें देवाच्या राज्या खातीर आमी करूंक आमकां कोतकोतीत करपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. मोगाळ बाप्पा बागेवन बेनेडिक्ताचे परबेचो समारंभ करून आमी तुका भेटयता तो योद्न तूं स्विकार कर आनी आमचे तुजी दयाळ दिसगाल. ताणें उतरान देखीन शिकयलां तशें तुका सोदून आनी सदांच आनी सोबताय तुजे कडेन आनी आमच्या बाबा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटून तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर कडेन सर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पळोवन परगटावन तीर बरवशान ताचे मोहिमेवून तेण्याक कोंतरेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गुट पोरगोटुया तुझ्या कुसाक बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगान पळय पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई संगती चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांण सर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां अंतरने पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुमचे तांगडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसकाची खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजू चलयताय सासणाच्या सासणांक सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवी देवाची शिरी संवसाराची ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
सर्वेस्परा तुवें आमकां दिल्ल्या त्या सुरगीच्या पोसणा वरवीं सासणीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. भाग्योन बेनेडिक्ताची शिकवण पाळून सगळीं आमी भावा भयण म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विस्वाशीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां बुधवार फाल्यां सांजे 7 वरांचेर पवित्र संस्काराची बसून. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायक घेवया E12 पेज नंबर 84 E12. Oh,